जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसपूर 12 वोळ 1 ते 11 पास्काचे परबेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बेतानेक आयलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका एक जेवण केलें. मार्ता परामोस करताली आनी ताचे बराबर जेवणाक बसलोल्या मदें लाजार आसलो. ओसूल जोतोमाचें चड मोलाचें एक रातभर परमळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय मागले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दोमदोमीत परमळान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसां मदलो एकलो, ताचो घात घेतलो आसलो तो जुदास इस्कारियोत हाणें म्हणलें, कित्याक म्हूण हें परमळीत तेल 300 दिनारांक विकूंक ना आनी ताचे पयशे कित्याक म्हूण गरीबांक दिवंक नात. ताका गरीबाचें पडलोलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगोटीची गांठ आसताली आनी तातूंत लोक घालतालो तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, आसूं दी तिका. म्हज्या निखिपिण्याच्या दिसा तिका हो परमळ सांबाळूं दी. दुबलीं सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेकारांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटच तीं थंय आयलीं. जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेलोल्यांतलो नव्यान जिवंत केल्ल्या त्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल याजकांनी लाजाराकूय जिवेची मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जायतीं जुदेकारां ताका सोडून जेजूचेर बावाट ठेवतालीं. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.